प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचें 12वी चीट 13 ते 17 पर्यंत. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता की फारिजियो लोक आनी हेरोदाचे लोक दोगूय मेळोन जेजू कडेन येतात आनी जेजूक एक प्रश्न विचारतात. ते म्हणटात, गुरुजी, सीझर पादशायक टॅक्स दिवपाक बरें ओ सीझर पादशायक टॅक्स दिवंक जाय? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हो प्रश्न ते जेजूक विचारतात, तांचें कारण जेजूक विचारपाक फकत तो जाबाब मेळोवपाक न्हय, ते आयल्यात जेजूक त्रासान घालपाक. कित्याक समजा जेजू जबाब दीत जाल्यार ना टॅक्स दिनाका, फकत तुमी पयशे देवा कडेन तुमच्या इगोर्जीन आनी तुमच्या सिनागोगान घाला. आनी समजा तो म्हणीत जाल्यार वय तुमी टॅक्स भरूंक जाय, ते म्हणटले टॅक्स ताका भरूंक जाय जाल्यार आमकां आतां गरज ना देवाक पयशे घालपाचे. म्हणून जेजू कितें करता? जेजू तांकां ती सिजराची जे पयशाचो कॉयन आहा तो तांकां म्हणटा, हाड दाखय म्हाका. आनी तांकां म्हणटा, ह्या कॉयनाचेर हो जो आमचो पयसो आहा तो ताचेर कितें बरयलां, ताचेर कोणाचें दिसता तुमकां? तो ते म्हणटा सीझर पादशायाचें. तो म्हणटा तांकां, जें सीझर पादशाक दिवंक जाय तें सीझर पादशाक दियात, आनी जें देवाचें दिवंक जाय तुमी देवाक दियात. भाव भयणीनो, जेन्ना हो जाबाब तांकां मेळटा जेजूचो, ते थिंगसरूच थंड पडटात. कित्याक ते समजले की ह्या वेळार जेजू कडेन येवन जेजूक त्रासान घालतले, कित्याक कसलोय जबाब दिवंक जेजू त्रासान पडटा. जशें हांवें तुमकां सांगलां, तो म्हणीत जाल्यार ना दिनाका, हांगा दिवचे नासले पयशे, हांगा दीत जाल्यार थिंग दिवचे पयशे. आनी थिंगसर ताणें समजा तांकां सांगलेलें, हेरोद पादशाक पयशे दिनाका, तुमी फकत तुमी पयशे तुमच्या इगोर्जेन घालात. आनी तेच ताका जबाब जाय आसलो जेजूचो. कित्याक त्या फारिजियो बरी हेरोदाचे लोक पूण आयले, आनी जेन्ना जेजून अहें कितें म्हणलें जाल्यार ते वचोन हेरोद पादशाक सांगतले आसले. आनी कितें जातलें आसलें? जेजू त्रासान पडटलो आसलो. पूण पळय देवाची जाणीव आहे. जेजू तांकां असो जबाब दिता की तांकां टॅक्स भरचो पडटलोच आनी देवाक पयशे इगोर्जेन घालचे पडटलेच. आनी जेन्ना हो जबाब तांकां मेळटा, ते कितें जाता? ते थंड पडटात. कित्याक तांची मनां बरी नासलीं, तांची मनां आसलीं जेजूक त्रासान घालपाचो. तशेंच भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जेन्ना आमी जियेता, देंवचार आमचेर कसले तायणे घालता. लोक आमचे भितर आमच्या जिवितांत कितलो लोक येता आनी आमकां कितले कितले भाशेचे वस्तू सांगतात. पूण जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर आहा, जेन्ना आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा, देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो आमकां अशी वाट दाखयतलो की जें आमकां जेजूचें बरें जावपाचें आहा हे जिवितांत, तें आमकां फावो जातलें. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां कितें? गरज आमकां वेळ काडपाक आनी देवाचें उतर शिकपाक. वेळ गरज आमकां. जेन्ना देवाचें उतर शिकल्या उपरांत पवित्र आत्मो आमकां त्या उतराची जाणवाय दितलो, आनीक सजमायतलो. आनी जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर आहा, आमचें जिवीत जावन जातलें एकदम मोलादीक फळांचें, आत्मीक फळांचें. आनी आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जातले. आमी सगळ्या संवसाराक जेजूक मानूंक आनी ताचें उतर परगट करपाक पावतले. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, फकत एकूच आमच्या मनान धरया. कितें तें? की देवाचें उतर आमकां जाणवाय दिता, देवाचें उतर आमकां हुशार कोत्ता, देवाचें उतर आमकां ती वाट दाखयता. आनी कसली वाट? जेजू कडेन. आनी ह्या संवसारांत सगळें बरें देवाचें आमकां फावो जावपाक
आमी हें देवाचें उतर आमच्या काळजान दवरया आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक जेजूचो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां परतून हांव हाजीर आसतलों. गॉड ब्लेस यू ऑल इन युअर फॅमिलीज.